पंचायत खाते आणि पालिका प्रशासनान 50 परस कमी मायक्रॉनाचे प्लास्टिक आणि कोयराचेर सरकाराक स्टेटस रिपोर्ट दिला। एक दावो पळयल्यार यंदा म्हणसर गोंयांत पातळ प्लास्टिकाची एक पोती दिसूंक पावना आशिल्ली। पंचायत खात्याचो रिपोर्ट पळयात। सगळ्यो 191 पंचायती घराघरांनी कोयर एकठांय करून वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाक दितात। 37 पंचायती तांचो सुको कोयर एकठांय करतात, जाल्यार 28 पंचायती कोयर सालिगांव धाडटात। 9 जाणांनी प्रकल्प उबारल्यात। 12 पंचायती कडेन प्रकल्पाक सुवात आसा। 15 पंचायती सुवाती सोदतात। 127 पंचायतींनी सिंगल ड्वेलिंग युनिटांचेर प्रक्रिया जाता, जाल्यार 191 जाणांनी आपापले प्रकल्प दुरुस्त करून थंय प्रक्रिया सुरू केल्या। 218 पंचायतींनी बल्क वेस्ट जनरेटर घाल्यात। 46 पंचायतींच्यो प्रक्रिया सुरू आसात। 191 पंचायतींचो 50 परस कमी मायक्रॉनाचे प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या म्हूण दावो। नेम मोडटल्यांक खंय फायनूय मारतात। पालिका प्रशासनाचोय असोच दावो। पालिका प्रशासन म्हणटा 50 परस कमी मायक्रॉनाच्या प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या आणि 100% कोयर एकठांय जाता, जाल्यार 80% सॅग्रिगेट जाता। दोनूय रिपोर्टाचेर मुखेल सचिवा कडेन चर्चा करून उपरांत राज्य सरकार हो रिपोर्ट NGT मुखार मांडटले। प्रुडंटान ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केलो। सरकारी रिपोर्टात आणि वास्तुस्थितीत बरोच फरक दिसलो। म्युनिसिपालिटी वाले कितें करतात, मडगांव कॅम्पेन फाटीं स्टार्ट केली। कितें केलें, जे कोण दुकानां घेवन बसले वेपारी तांकां वचून फायन दिवपाक लागले। ताजे नंतर फेस्तां जालीं, जात्रो जाल्यो, मांड पडले, फेरां जातात, वेगवेगळी एक्झिबिशन जातात। थंय हे पातळ बिलो 50 मायक्रॉन जे प्लास्टीक आसा ते सर्रासपणे वापरले जाता, सर्रासपणे। आनी म्युनिसिपालिटी येवन थंय 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 ट्रक प्लास्टीक ते एकठांय करतात। त्या वेळार हे ऑफिसर खंय न्हिदिल्ले असतात। जे ऑफिसर दुकानांनी भोंवून लोकांक चलन दितात, फायन दितात, 3,500, 4,000 रिकवर करतात एक दुकाना कडल्यान, कित्याक ताणें प्लास्टीक बॅग वापरलो म्हणून। ते त्या वेळार कित्याक दिश्टी पडनात? आतां म्युनिसिपालिटी जे एरिया जावं पंचायत एरिया कितलेच बॅगां कॅरी बॅग दिसता। जितले कडेन गेल्यार शॉपांनी प्लास्टीक बॅगां कॅरी करपाक लोक मागता आनी लोक ते दिता। हेजेर आमकां कळना हे खंयची बॅगां खंयच्यान येता। आनी जेन्ना एक प्लास्टीक बॅग ड्रायव्ह म्हूण आसता तेन्ना म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत एक ड्रायव्ह चालू करता आनी तेन्ना तांकां एक 2 ते 3 हजार एक दिसा रेट मारता। मागीर तेजे फुडें मागीर कांय ना, तेजेर परतून चालू जाता। जे कडेन प्लास्टीक बॅग आहा तांकां खुबशे फायन मारपा जाय। फायन मारता पूण तेजेर कांय लक्ष आसना। इतले आमी पयल्या पळोवपाक गेल्यार खंयच्या शॉपार वच, खंयच्या मार्केटान वच, खंयचे व्हेजिटेबल जावं कितें सगळे प्लास्टिकाचेर। आज पळोवपाक गेल्यार कितलीं बॅगां प्लास्टिकां रोडा सायडीर पडली आसता, ती खंयची येता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट भीमा पाटील।